नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव सांजचे वेळ 26 खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। जुवारी पुलाच्या उक्तावणा मेळना, मुहूर्त 26 बदला 29 तारखेक जातले उक्तावण, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। नव्या जुवारी पुला उपरांत कुट्टाळेच्या ट्रॅफिक जामाचो प्रश्न जातलो सुटावो, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार। मेर्शे सुरू आशिल्ले लँड फिलिंग करात बंद, उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची कमरुदादीक नोटीस। केंद्रान दिला न्हयकार तरी लेगीत IIT व्हरतलो, सांग्यार म्हणटा सुभाष फळदेसाय। गोंय करतलो स्पोर्ट्स पर्यटनाचे केंद्र, सांगता पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे। आणि दिशा सालियानाच्या मरण प्रकरणावेल्यान तापली महाराष्ट्राची विधानसभा, सत्ताधाऱ्यांच्या चौकशेक मागणे वयल्यान विरोधकांनी घातलो बोवाळ। आता पळया खबरो विस्तारान। जुवारी पुलाच्या उक्तावणाचो मुहूर्त फुडें धुकल्ला। 26 तारखेक जुवारी पुलांचें उक्तावण जावपाचें आशिल्लें, पूण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी वेळ नाशिल्ल्यान 26 डिसेंबराच्या बदला 29 डिसेंबराक जुवारी पुलाचें उक्तावण जातलें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या विशीं म्हायती दिली। एक्चुअली 26 तारखेक आमी जुवारी ब्रिजाचें इनॉग्रेशन म्हटलेलें तें पोस्टपोन केलां, कारण मंत्र्याचो टायम थोडोसो मातसो ते दिसा मेळना जालो म्हणून, आनी तो 29 तारखे दीस सांजचे 6 वरांचेर जुवारी ब्रिजा वयले जुवारी ब्रिजाचें इनॉग्रेशन जावपाचें आसा। सगळ्या लोकांनी जी दखल घेवची आनी 29 तारखेक खूब व्हडल्या मोठ्या प्रमाणांत सगळ्या जाणांनी खूब तेंपाचें सावथ गोंयच्या लोकांचें स्वप्न आशिल्लें, ताजें लोकांक एक नव्या वर्साचें गिफ्ट दिवपा खातीर एक व्हडलें फंक्शन आमी जुवारी पुलाचेर ऑर्गनायज करतले। 6 पासून ते 9 पर्यंत सगळ्या लोकांनी ते एक्चुली इट इज अ इव्हेंट, इट इज नॉट जस्ट म्हणजे इनॉग्रेशनूच न्हू, तर एक नव्या वर्साचो सेलेब्रेट जुवारी ब्रिजाचो करपाचो एक इव्हेंट ऑर्गनायज करपाचो ठरयला। ताका सगळ्या जाणांक म्हणजे हांव PWD मिनिस्टर बाकी सावथांतले आनी सगळे मंत्री ते आसतले, सगळ्या लोकांक इन्वायट करता 29 तारखेक 6 वरांचेर जुवारी नव्या केबल स्ट्रीट ब्रिजाचेर। जुवारी पुलाचे उक्तावण जाल्या उपरांत कुट्टाळे तशेंच आगशी जावपी येरादारीचो कोयंडेचो प्रश्न सुटावो जातलो। ते खातीर दक्षिण गोंयचो ट्रॅफिक जामाचो प्रश्न सुटिल्लो, मात उत्तर गोंयांत मांडवी पूल ते पर्वरी बाजार मेरेन व्हड येरादारी कोयंडीचो प्रश्न उप्रासतलो असो हुस्को वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी व्यक्त केला। हे खातीर योग्य नियोजनाची गरज आसा अशें तांणी म्हणलां। जाल्यार जुवारी पुलांचे पयल्या पावड्याचेर काम पुराय जाल्ल्या खातीर तांणी खोस व्यक्त केल्या। आणि एक गजाल सामकी गोंयकारांक सामकी म्हत्वाची आसा, जेन्ना सागरमाला जालें तेन्ना एक प्रोजेक्ट हांवें थ्रू सागरमाला हैदराबाद टू गोवा असो डिस्कशन करून घातिल्लो, आनी ताची सुरवात म्हाजे म्हायती प्रमाणे आतां जाल्ली आसा। आनी ह्या शिवाय आमकां कनेक्टिविटी अंडर CRF अशे खूब प्रोजेक्ट माननीय मंत्री नितीनजी गडकरीन दिले। आज जवळ 10 ते 11,000 कोटीचे प्रोजेक्ट आमी करता। हाजे श्रेय हांव घेना, हांव हे श्रेय नितीनजी गडकरीक दिता, त्यानंतर मनोहर पर्रीकाराक दिता, आमच्या आतांचे CM प्रमोद सावंत आनी आतांचो मंत्री निलेश काब्रालाक दिता। आमी अशेंच एकठांय जावन जर काम केलें जाल्यार गोंयांक जें कितें जाय तें सदांच सेंटर दितलें, ह्या बद्दल दुबाव ना। आनी आज म्हाका खूब आनंद जाता, नव्या वर्सा पयलीं हो ब्रीज जेन्ना ओपन जाता तेन्ना लोकांचे कितलेशेच प्रश्न सुटावे जातले। आनी आज म्हाका खूब आनंद जाता, मुख्यमंत्र्यान हेचें ओपनिंग डिक्लेअर केलां वीथ द कन्फरन्स ऑफ होम आमचो युनियन मिनिस्टर नितीनजी गडकरी। खूब आनंद जाता, कारण एक युनीक असो हो ब्रीज आज कंप्लिशन आयला, आनी तेचे जे 4 लेन आसा
ते ओपन येता ते 26 तारखेक माननीय मंत्री नितीनजी गडकरी गोंया येवन ओपन करता हें आयकून खरेंच मना पासून आनंद जालो. जे प्रोजेक्ट हांवें घेतिल्ले ते आज म्हज्याच हांव जरी PWD मिनिस्टर नासलो तरी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी निलेश काब्रा आसतना ते कंप्लीट जाता हें आयकून म्हाका खूब आनंद जाता. अशेंच काम आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन केलें जाल्यार उरिल्ले प्रोजेक्ट कंप्लीट जातले. मेर्शी भितरल्या बेकायदेशीर लँड फिलिंगा आड आर्शीन कागाळ केल्या उपरांत हे लँड फिलिंग बंद करपाचो आदेश उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान दिल्यात. पूण ह्या लँड फिलिंगान ह्या वाठारांतले खारफुटी आनी उदकाचे स्त्रोत इबाटल्यात. पळयात ह्या लँड फिलिंगाक लागून जाल्ली ही अवतिकाय. मेर्शे ग्रामपंचायत वाठारांत येवपी मेर्शी कम्युनिदादच्या जमनीत व्हडा प्रमाणात कोयर आणि डेब्रीज तशेंच अटल सेतूच्या डांबराचे वेस्ट उडयिल्ल्यान ह्या वाठारांत मँग्रुव्ज आनी उदकाचे स्त्रोत काबार जावपाक लागल्यात. हे विरोधात आर्जीन आनी काँग्रेसीन कागाळ केल्या उपरांत प्रशासनाक जाग आयल्या. हे सर्वे नंबराच्या मालकांक उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान नोटीस काडून हे लँड फिलिंगाचे काम बेगोबेग बंद करचो असो आदेश दिल्यात. मेर्शेच्या ह्या जाग्यार वेगवेगळ्या थंय बांदकामाचो कोयर तशेंच प्लास्टीक आनी डामर हाडून उडयल्यात. हाका लागून सामके दुर्मिळ अशे मँग्रुव्जाचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. मात फाटल्या कांय दिसां सावन हे काम सुरू आसतना मेर्शी ग्रामपंचायतीन ह्या विरोधात कारवाय कित्याक केली ना असो प्रस्न आर्जीन विचारला. खंयचीच परवानगी नासतना ज्या कंत्राटदारांनी हे डेब्रीज हांगा हाडून उडयल्यात त्या कंत्राटदारा आड गुन्हो नोंद करपाची मागणी लेगीत आर्जीन केल्या. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान हे विशीं मेर्शी पंचायती कडेन स्पश्टीकरण मागला. पूण कोयराच्या ह्या राशीक लागून मात मँग्रुवाचे जाल्ले हे लुकसाण कशें भरून येतले होच खरो प्रश्न आसा. उपेंद्र नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. IIT प्रकल्प सांग्यारूच येतलो. सुवात कमी पडटा जाल्यार दुसरी सुवात पर्याय म्हूण आमी सोदतले. मात ही दुसरी सुवात लेगीत सांग्या वयलीत आसतली. हो प्रकल्प सांगे मतदारसंघाचो चेहरो बदलूंक शकता. ताका लागून हो प्रकल्प हांव कसोच सांग्या भायर वचपाक दिवचो ना अशें विधान सांग्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी व्यक्त केलां. जे शेतकार आतां सांग्याच्या शेता विशीं उलयतात तांणी सांग्यार धरणां आसून लेगीत शेतां पडींग कित्याक दवरली असो प्रश्न सुभाषान सांगेच्या शेतकाराक केला. IIT हो सांग्यारच जातलो. आय एम फर्म ऑन दॅट. मे बी कितें आसा आतां जे प्रपोज सायट आशिल्ली एंड वॉट वी आर वर्कींग ऑन जागो इनसफिशियंट आसा म्हणून जागो आमी परत दुसरो दिवपाचो केल्लो आसा तांकां. सो सांग्यार सोडून IIT खंय वचचें ना कळ्ळें न्ही. आनी खंय गेले जर जायत हे सगळे मार्ग आसा ते आमकां करचेच पडटले. IIT आनी खंय गेले की ऑटोमॅटिकली IIT जावचें ना. विरोध आसतलो, ऑपोजिशन आसतलें, प्रोटेस्ट आसतलें, त्यानूच वचचें पडटलें. There cannot be any other site which is fully free and गोंयान भितर खंय भांगराची खण खणपाक गेले जाल्यार पासून विरोध हो जातलोच. IIT हो शैक्षणीक प्रकल्प आसा. इट इज अ एज्युकेशनल क्वालिटी एज्युकेशनल प्रोजेक्ट एंड दॅट आय विल नॉट मिस इट. इट वील हॅपन इन सांगे. तो जागा आसा, दुसरो जागा आसा, त्या जाग्याक जाय जाल्यार पळय फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू दॅट प्लेस बिकॉज इट इज अ गव्हर्मेंट लँड. गव्हर्मेंट नीड नॉट स्पेंड एडिशनल अमावंट ऑन दॅट. आमी त्या खातीर ताजेर स्ट्रेस करतात. आतां ना जालें जर जाय जाल्यार वी हॅव अदर ऑप्शन्स ऑल्सो. दुसरे कडेन ऑप्शन्स आसात म्हणटकच वी वील सी दॅट गव्हर्मेंट आतां डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हणलें आसा की IIT जातलीच गोंयांत भितर जातलीच आनी ती जातली. हांव तरी म्हणटा सांग्यारूच जातली. आमचे कडेन ऑल्टरनेट 1, 2, 3, 4 सांगे आहा ते व्हडले. सांगेम इज द बिगेस्ट तालुका. ऑल द पीपल फार्मर्स जावं बाकीचे कोणी सो कॉल्ड फार्मर्स वॉट डे से दॅट सांग्याची सगळी जमीन सुपीक आसा जाल्यार सांग्यात धरण आसा आनी धरणांतल्यान सगळे कॅनल्स गेल्ले आसा. आजूबाजूची पडंग आसा ते शेतकऱ्यांनी मुखार येवपाक जाय आनी करपाक जाय. सो वास्ट लँड वीच इज बींग put under command area that is not been cultivated. If anybody comes forward then we will extend all our support. But just saying that it is a agricultural land, it is a rich सुपीक जमीन आसा आनी ती करपाक जायना. आमी मागतात ते कित्या खातीर आमचो एज्युकेशनल आनी IIT सारको प्रकल्प. IIT सारको प्रकल्प हे सांग्या सारके साकार जाले जर जाय जाल्यार इट वील चेंज द फेस ऑफ सांगें. गोंय राज्य हे फकत सन एंड सेंट न्ही जाल्यार स्पोर्ट्स म्हळ्यारूच खेळ पर्यटनाचे लेगीत केंद्र करपा खातीर गोंय सरकारान मोख दवरल्या अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. टेबल टेनीस, क्रिकेट, फुटबॉल तशेंच हेर खेळांक खेळ पर्यटनाक चड उर्बा दिवपाची सरकाराचो विचार आसा. गोंयांत कितलेशेच तरेचे पर्यटनांचो आस्पाव आसा तातूंत आतां खेळ पर्यटनाक उर्बा दिवपाची गरज आसा. Sports and tourism go a long way.
म्हजो मित्र बाब गोविंद येवपाचो आशिल्लो ही इज आउट ऑफ टाउन सो आय जस्ट हॅड अ चॅट विथ हिम एंड आय थिंक वी नीड टू प्रमोट टुरिजम एंड वी नीड टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन डिफरंट फॉर्म्स. Ironman 70.3 has been the start where we have had a different way of looking at things when Goa is concerned. Perception building करतले जाल्यार we need to have sun, sand, sea. We added software, now we are adding sports. So 5S. Chief Minister has support us up. And I think we need to ensure that along with our Chief Minister, we need to start building a different perception for Goa. That we add more values in terms of people who come down. So it might be from homestays, spiritual, adventure, wellness, MICE, आणि sun, sand and sea, hinterland, eco. हे सगळे व्हेरिएबल्स आमी तुका दिवपाक नेसेसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर and necessary services are being done, new tourism services, so that we are able to give a good experience and also increase the stay of a tourist who comes here and wants to spend money and have a good capita spend. Just like आमी टुरिस्ट जेन्ना पळयतात, slowly we need to also build a narrative. And every sports has a role to play. Table tennis has been something which has been close to everybody. Every child to everyone wants to play this type of games like table tennis, cricket, badminton, football. And this will add to the things or the flavor of getting Goa into the sports tourism destination area. सुशांत सिंग राजपूताची आदली व्यवस्थापक दिशा सालियान हिच्या मरणाचो मुद्दो शिंदे गटान बिरेस्तारा महाराष्ट्र विधानसभेत उखलून धरलो. याविशीं चौकशीची मागणी केल्या उपरांत महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधकांनी बोवाळ घातलो. दिशा सालियान मरण प्रकरणात आदित्य ठाकरेचो आस्पाव आशिल्ल्याचो दुबाव शिंदे गटाच्या आमदारांनी उक्तायलो. तशेंच ह्या तपासांत मुंबय पुलिसांचेर कोणाचो दबाव आसा, दिशा सालियानाच्या पोस्टमॉर्टमाचे सीसीटीव्ही फुटेज कित्याक गायब आसा अशे प्रश्न ताणें उपरासले. उपरांत ह्या प्रकरणात जर ठोस पुरावे मेळ्ळे जाल्यार सरकार हीच SIT चौकशी करतले अशें महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी जाहीर केलें. कोणी फोन केले चौकशी करायला पाहिजे ना. आम्ही परत परत विचारतो अध्यक्ष महोदय. मध्ये सामील व्हायला पाहिजे. एका मुलीवर अन्याय झालेला आहे आणि हे विरोध का करतात अध्यक्ष महोदय? ह्यांचा काय संबंध की हे विरोध करतात? अध्यक्ष महोदय, एका मुलीला न्याय मिळवून देणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे आणि तो न्याय मिळवण्यासाठी ही चौकशी पुन्हा करावी ही आमची मागणी आहे. बोला तुम्ही बोला ना. आणि त्यासाठी दिशा सालियानला न्याय मिळण्यासाठी त्यावेळेला कुपर हॉस्पिटलमध्ये तिचं पोस्टमॉर्टम असताना तिचे सीसीटीव्ही का बंद होते त्याची चौकशी करणार का? आणि सर्व सन्मान सदस्यांना विनंती आहे. महिला बोलतात रिपोर्ट कळवलेला आहे त्याची पुन्हा गृहमंत्र्यांनी चौकशी करून सुद्धा काही त्या ठिकाणी केस दर्ज झाली नाही आणि त्यावेळेला ह्यांचं सरकार होतं. हे सगळं त्यांच्या काळातच कसं काय घडतं? म्हणून माझी मागणी आहे, एक महिला म्हणून मागणी आहे, राजकारणाशी माझा काहीही संबंध नाही, राजकारणाचा संबंध ठेवायचाही नाहीये मला. उद्या हेच सगळीकडे दिसणार आहे की अनेक अशा लोक येतात ज्यांच्या स्वतःच्या मुली आहेत, मुलं आहेत, तरुण मुलं मुली आहेत. कधी हे लोक स्वतःच्या मुलांची बदनामी अशी सहन करू शकतील का? आणि दुःखाची गोष्ट हीच येते की राजकारणात एखाद्या घोटाळेबाज मुख्यमंत्र्यांना वाचवण्यासाठी काही पातळी उरली नाही का? आपल्या विधान भवनात कधी अशा प्रकारचे घाणेरडे राजकारण झालं नव्हतं ते आज दिसत आहे. या संदर्भात SITच्या माध्यमातून चौकशी केली जाईल. दादा CBIच्याकडे सुशांत सिंग राजपूत ही केस आहे, त्या संदर्भात त्यांनी काही फॉरेन्सिकचे रिपोर्ट दाखवलेले आहेत किंवा सांगितलेले आहेत. आणि मी आपल्या मार्फत या सभागृहाला किंवा विरोधी पक्षात बसलेल्या लोकांनाही आश्वस्त करू इच्छितो की कुठलाही राजकीय अभिनिवेश न ठेवता या संदर्भात जे काही पुरावे आता मांडले जात आहेत त्या पुराव्यांच्या आधारावर कुठलाही राजकीय अभिनिवेश किंवा कोणाला टार्गेट करण्याचा विषय याच्यात होणार नाही. अतिशय निष्पक्षपणे नवीन पुरावे जर काही आले असतील तर त्या संदर्भातली चौकशी होईल.
फाटल्या 10 वर्सां सावन बीजेपी सरकार सत्तेर आसा. ह्या सरकारान सत्तेत आसतना केल्ल्यो चुकी आनी घोटाळो लिपोवपाचो तांचो हो यत्न आसा. विरोधी पक्ष तांच्यो ह्यो चुकी विधानसभेत मांडून प्रस्न उपरासतले म्हणूनच हो कट आशिल्ल्याचो आरोप करीत बाणावलेचो आमदार बेंज वेगसान सरकाराचेर फोग काडला. बीजेपीच्या नॉन वर्किंग डबल इंजिन सरकाराच्या आदेशांक सभापती पाळो दिता. देखून अशा तरेचे नेम करून अधिवेशनां चलोवच्या परस सरकारान ही अधिवेशनांच बंद करची अशें म्हणीत बेंजीन सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयल्यात. अशें जाल्यार हो रूल पयले जाल्यार ते कितें जाल्यार आमकां ऑब्स्ट्रक्शन हाडटालेच. सदां असेंब्लींत लास्ट टायम चोयलां कितेंय विचारलें जाल्यार बस दादागिरी करून सिनियर ज्युनियर करून आमगेलो वॉयस सदां सप्रेस केल्लो लास्ट असेंब्लींत. क्वेश्चन जी घालता तेजी मुश्किलेन आन्सर सारकें मेळटाले. आउट ऑफ द वे ती क्वेश्चन कितें घातली जाल्यार फ्रेमींग जर अशें जालें जाल्यार युअर आन्सर वॉज नेवर क्लियर. आतां हो सरकार आपल्या गेलो टर्म जो आहा आपल्या गेले टर्मान तेमी जे चोरबुदी केल्ल्या ते चोरबुदी आमी विचारतले म्हणून आपल्या गेलो टर्म रिस्ट्रिक्ट केलो. समज आपलो टर्मा पयलो मनोहर पर्रीकर सीएम जावचो पयलो जो टर्म आहा तो जरी समज रिस्ट्रिक्ट केलो जाल्यार दुसरी गजाल आपल्या गेले टर्माक ज्यो गजाल्यो जाल्ल्या त्यो गजाल्यो मागपा आमी सोदता जे क्वेश्चनांतल्यान मागपा सोदता त्योच गजाली आज ब्लॉक करून दवरल्या. आनी उरली कितें हे सरकारा कडेन आनी कांयच उरोंक ना. 5 वर्सां कित्याक तुमी फाल्यां 1 वर्स करा दिनाका बंद करा इलेक्शन सिस्टमूच बंद करा. ते आनी स्टार क्वेश्चनान कितें आनी एक अमेंडमेंट घालया आनी करया. सो म्हाका दिसता हो सरकाराक आनी काम धंदो म्हणजे तांकां आनी असेंब्ली सेशनूच नाका. 33 आमदार आहा न्ही तुमचे कडेन आनी असेंब्ली कित्याक करपा जाय. तशें करून जाल्यार लोकांक फटोवपाचें जालें ना. सो सगळें अमेंड करून असेंब्ली चेंज करया. सो आय थिंक दिस इज स्पीकर जो आज करता ते म्हाका दिसता हे बंद पडले दोन्ही इंजिन बंद पडले इंजिना गेले सरकारागेली ऑर्डर घेवन करता. सो म्हाका दिसता हे दोन्ही इंजिनां बंद पडलेल्या आनी त्या बंद इंजिनाचेर हो स्पीकरूय चलता. म्हाका दिसता दिस इज नॉट रायट. दिस इज हाव दे आर ट्रायंग टू मेक शुअर दॅट ऑल इन्फॉर्मेशन which is above 5 years is not being disclosed. So तामगेले टर्मा जे जुमला केल्लो हो जुमला लिपोवपाचो प्रयत्न आनी गोंयकारांकूय खबर आहा. मेर्शे खारफुटी कातरून मातयेची भर घालून पुरोवन उडयल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्सान ह्या प्रकारचो खर निषेध केला. ह्या विशीं आज शेतकी खात्याच्या संचालका कडेन कागाळ केल्या. तिसवाडी झोनल ऑफिसाच्या अधिकाऱ्यांनी हे सुवातेचेर वचून पळोवणी केली. ह्या प्रकाराचेर खर कारवाय करपाचें आस्वासन शेतकी संचालकान आपल्याक दिल्ल्याचें मनोज परब सांगता. गोंयभर जायते कडेन नर्सरी चालू जाल्यात. ह्या नर्सरीचेर कायदेशीर कारवाय करपाची मागणी आर्शीन केल्या. ऑफ एग्रीकल्चरान येयल्ल्यांनी डायरेक्टराक मेळ्ळें रिगार्डींग मेर्शे जो इश्यू जाल्लो जे लँड फिलींग जालें मॅसिव लँड हे जाल्ले मँग्रूव कटींग जाल्लें आनी खाजन लँड आसा पळय ती डॅमेज जाल्ली. ताका लागून आमी आमची जी कंप्लेंट आसा वन ऑफ द एक हे आसलो मार्क केल्लो तो डायरेक्टर आसलो तो ताका आमी दिला. सो तेणे काल टीम आपली धाडलेली ZAO तिसवाडीच्यान टीम येयल्ले तेंच्यांनी फोटोग्राफ्स काडलेले आनी तेंच्यांनी रिपोर्ट तयार करता. सो ZAO आमकां डायरेक्टरान अश्युरन्स दिला की ते हेचेर एक्शन घेतले. जे टेनंट असोसिएशन आसा टेनंट असोसिएशन तेंच्याय कडेन उलयतले कोमदादा कडेन उलयतले आनी ते कितें तरी तेचेर जे सोल्युशन काडपाक जाय ते काडटले. आनी नेक्स्ट दुसरो एक विशय आसलो तो म्हटल्यार आमी एक गेल्या ह्या म्हयन्याच्या 5 तारखेर आमी एक लेटर केल्लें तांकां रिगार्डींग इल्लिगल नर्सरीज इन गोवा. आयज जर तुमी पळयतात गोंयच्या रोडा सायडीक सगळे शेतांनी नर्सरीज तयार जाल्ल्या प्लांट नर्सरीज तयार जाल्ल्या. सो हेतूंतले ऑलमोस्ट 90% तरी नर्सरी हा 90+% जे नर्सरीज आहा ते इल्लिगल आहा. सो ते इल्लिगल नर्सरीज जे आसा पळय ते आयज मशरूम जायत आसा ते तयार जायत आसा. सो तेजेर आमी तांकां कंप्लेंट केल्ली आनी तांकां आमी एक डेडलायन दिल्ली. सो डेडलायन ऑलरेडी तेंची काबार जाला आनी तें आमी तेच्या कडेन डिस्कस केलें आनी तांकां सांगलें की तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. सो तांचो प्रपोजल असो आसलो ही खाजन लँड आमी सांबाळपाक जाय आनी हें लँड फिलींग जें आसा तें कितें केल्लें आसा ताजेर आमी दोळो दवरपाक जाय. इट इज अ रेवेन्यू तांकां लागता तें. पूण आमी आमची टीम रेडी दवरता आनी सगळें इन्स्पेक्ट करून तें करतले आतां. इन्स्पेक्शन केलें वयतलें. हय इन्स्पेक्ट कालचे जो आमचे इन्स्पेक्शन करून गेले तो रिपोर्ट घेवन ऑथॉरिटीज ज्यो आसा त्यो ऑथॉरिटीक आमी कळयतले अशें जाल्लें आसा एक्शन घेयात म्हणून फ्रॉम आवर सायड. नर्सरीज ज्यो आसात गोंयांत त्यो चलयतले आमकां लायसन्स जाय. म्हणजे लायसन्स थोड्यांनी लायसन्सां काडलेलीं आसा थोड्यांनी काडलें ती एक्सपायर जालीं हेंय केल्लें आसा आनी थोड्यो आसात त्यो इलिगली रस्त्यार पडल्यात तुमी इलिगली चालू आसात. सो आमी आमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जे आसात तांकां इमिडिएटली आमी इंस्ट्रक्शन डिरेक्शन दिल्लीं आसा
ती त्यो सगळ्यो इन्स्पेक्ट करप आनी ज्यो इलिगल आसा त्यो ताबडतोब बंद करपाक तेंची एक्शन घेयात म्हणून. सो तें काम चालू आसा. मे बी अनादर 5 दिसां भितर तें सोंपतलें. तेजें काम चालू डिटेल रिपोर्ट येतले कितले येतलो रिपोर्ट येतलो बाय 15 जानेवारी म्हळ्यार फूल रिपोर्ट मेळटलो आमकां आनी आमी ते रोखडे इलिगल आसा ते रोखडेच बंद करतले. कर्मा मोंतेरो बागा हॉटेलांतल्या 15 ते 20 कर्मचाऱ्यांक आनी विद्यार्थ्यांक फूड पॉयझनिंग जावन हॉस्पिटलांत दाखल केला. सगळ्या कर्मचाऱ्यांक आयसीयू वॉर्डांत दाखल केल्यात. ह्या संदर्भात पालकांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केल्या. हे फूड पॉयझनिंग नेमके कशें जालें हाचो तपास चालू आसा. My son works for a hotel called Beach Hotel, Karma Montero in Baga. He works in the IT, and they had a party today, which I was not aware of. Suddenly, at about 7:30 or something, a call came from the saying that my son is very serious in the ICU. So I said, "What happened?" So they said food poisoning. So we came rushed here and we saw, and then they were sick, and we were told that there were many others, about 15 also. 15 about their staff were in the hospital. He had motions and vomiting, and he was shivering. Shivering also. I don't know what kind of food he ate and what kind of food they served They them. served. Substandard food. He's improved now. He's improved now. You can see him there in the hospital. And then we came. I told them they're going to make a police complaint because this should not be repeated. About 15 of them, 15 staff. The police told me they are 316 for plotting. भाजपाच्या केंद्रीय भलायकी मंत्र्यान म्हाका बरयल्लें पत्र म्हळ्यार भारत जोडो यात्रा आडोवपाचो एक प्रयत्न अशें म्हणीत काँग्रेसीच्या राहुल गांधीन सरकाराचेर टिका केली. मास्क घालात, यात्रा बंद करात, कोविड वाडटा ही सगळी कारणां आसात. कारण हिंदुस्थानाच्या बळग्याक हिंदुस्थानाच्या खरेपणाक भियेल्यात अशें राहुल गांधी म्हणटा. तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी. अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है. मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो. कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो. अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं. मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं. हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं. ये सच्चाई. और देखिए यात्रा में, अब देखिए मैं आपको मजेदार बात बताता हूं. यात्रा में अब हम 100 दिन से ज्यादा चले हैं. इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात के लोग. 2019 ह्या वर्सासावन संवसारभर कोरोनान धुमाकूळ घालून दवरला. मात थोड्या तेंपा खातीर सगळ्या आदी आशिल्लें तशें सुरळीत जावपाच्या वाटेर आसतनाच चीनान परतून एक फावट कोरोनाचो प्रसार सुरू जाला. BF7 नावाचो हो नवो ओमिक्रॉन व्हायरसाचो प्रकार जावन आसून भारतांतूय ह्या प्रकारचे 4 दुयेंती सापडल्या. तर अमेरिका, ब्रिटन, बेल्जियम, जर्मन, फ्रांस, डेन्मार्क ह्या युरोपियन राष्ट्रांनी ह्या व्हायरसाचे दुयेंती सापडपाक लागल्यात. ह्या खातीर संवसारभरांतले देश ह्या नव्या व्हायरसाक लागून अलर्ट जाल्यात. 2019
कोरोनाचे दुयेंती वाढपाक लागल्या तशी खबर पातळ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत सगळ्या संसद वांगड्यांनी संसदेत मास्क घालून कोविड प्रोटोकॉल पाळपाचे म्हत्व उक्तायले। सभापतीन सगळ्या खासदारांक सत्र चालू आसतना मास्क घालचे अशें आवाहन केल्ल्यान चडांत चड खासदारांनी तांकां पाळो दिलो। माननीय सभासद, माननीय सभापति जी, Honorable members, I urge all the honorable members to be extra cautious about the surging COVID cases in the world. It is our ardent duty to set example before our countrymen. India had overcome the challenges of COVID in the past due to coordinated efforts of administration, doctors, healthcare professionals, and sanitation workers. We had administered over 2 billion doses of free COVID vaccine in record time. This is unparalleled in the world. Not only that, we have digitally recorded and issued certificates to all those vaccinated. Again, another unparalleled example in the world for its scale, size, and speed. Honorable members, currently situation of COVID is getting alarming. We need to be vigilant and take all precautionary steps, including wearing masks, use of sanitizers, and social distancing. I urge all of you, wear masks inside the house as well. We have made masks available to all of you. Once again, I request you that we need to join hands and lead the nation by example. अंजुना शापोरा बांदेरे वाड्याचेर 8 लाख रुपया खर्च करून पेवर घालपाच्या कामाचे उक्तावण शिवोलेची आमदार लायला लोबोन बेरेस्तारा केले। या वाठारांतले रस्ते पयलीच बारीक आनी ताची दुरुस्ती जावपाक जाय, ते खातीर लोकांनी सरकाराक अशी उदरगतीची कामां करताना तेको दिवचो अशें डिलायलान म्हणलां। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।